Yes. Next. Calling attention, Sri Carlos Ferreira, Sri Cruz Silva, Benzi Vegas, Vijay Sridhar, Viresh Purkar. Honourable Speaker, I call to the attention of the Honourable Minister the plight of farmers who have cultivated their fields, which have been laid waste due to flooding the fields caused by incessant rains and breach of bunds. The step the government proposed to take to assist the farmers by payment of compensation and time frame within which the amount will be paid. Answer. No, no. Answer, Minister. Sir. Minister. Krishi Mantri. Speaker, sir, the Director of Agriculture implemented state sector scheme, Sahakari Aadhar Nidhi, to provide compensation to the farmers due to flood, inundation, in view of recent intense rains during the past few days. The Director of Agriculture has taken note of the same and instructed all the zonal agriculture officers to assess damage the paddy and other field of the farmers, and have been told to apply under Sahakari Aadhar Nidhi in prescribed format with supporting document. And the crop loss paid to farmers field of crops is below the Honourable Speaker, आमचे Aldona constituency, so village panchayatin sogle, they are all agricultural based. We have Aldona where people are carrying out farming, Moira, Nashnola, Ukasai, Olaulim Pomburpa, Kalvi Ponole. In sogle band honke podle and water has entered. Therefore, teke sogle crop pida zale. Kota sona fokot kam ni, poishi molle, labor arle, आणि बी पासून गेलो ते सगळे कुसले. So I am talking that when there is a breaching of band or flooding of fields, assessment, there should be a time frame for making assessment, sanction and payment of the amount promptly. Claims, compensation claim होतात त्यांना 1 वर्ष 2 वर्ष होतात फकत पयशे फारीक करपाक. So my specific question is the payment of compensation and time frame within which the amount will be paid. Honourable Minister answered dila, eligible farmers will be paid compensation. This will go on like this. Every 2 years it will go on. It can't be like this. Farmers need the money for the next crop to be cultivated. Yes. Next. Speaker, sir. वांगडा उलोवणी सगळ्यांक मागीर उलय. ओके. सगळ्यांक उलोवन जावनी. आणि कोण उलयता? विजय मंत्री बसून घ्या तुम्ही. जाय दे उलयात तशें काय. विरेश पडकर. स्टेशनाचेर जो आमी आतां कॉलिंग अटेन्शन घातलेलो आसा. इन ब्रीफ उलोवपाचें आसा आणि कॉलिंग अटेन्शन 20-25 मिनिटां चलतलें. स्पीकर सर, जे क्रॉप कंपन्सेशन जे आसा आतां जसो आमदारान सांगलें की ते टायमार मेळना. 1 वर्स 2 वर्सां पासून वयता आनी शेतकारांक खूब गरज आसता. कित्याक आयज तुमी पळयला कितलो पावस पडला, चडूच पावस पडला आनी शेतां चडशे जाणांची बुडलेली आसा. तुमच्या सायडीनूय बुडले, आमच्या सायडीन सगळे ऑल ओव्हर गोवा बुडलेली आसा. आतां हांकां टायमार कंपन्सेशन कशें मेळटलें? जशें आयज काल बजेट अनावन्स जालें, 2 दीस पयलीं बजेट अनावन्स जाल्लें. बजेट अनावन्समेंटान अशें आसा की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेचो बाबड्यान फंडूच काडलेलो आसा. फंड कमी केल्लो आसा. जो फंड कमी केला पयलूच आमकां 1 वर्स वयता कंपन्सेशन मेळोवपाक आनी आतां परत फंड कमी केला हितून ते दितले काय कित्याक? एक शेतकरी आधार निधी म्हणटा, आधार दिवपाक जाय. तो आधार म्हणल्यार काबार जावन न्हू, परत दुसरें क्रॉप येता प्लांटेशन, परत आमकां क्रॉप रोवपाक जाय, शेतकारांक परत रोवपाक जाय. मात तें घडना कित्याक आमच्या मतदारसंघांत सांद्रे मतदारसंघांत पासून कितलेशे जाणांची पेंडींग आसा ते परत परत आमकां विचारता आनी खूब कमी म्हटल्यार जांकां निधी मेळटा 5,000 पासून मेळटा. 5,000 स्पीकर सर कितें जाता? आतां आमचे शेतार वयता 50,000 1 लाखाचो डॅमेज जाता आनी तांकां निधी फक्त 5,000ची मेळटा. हे खंय ना खंय वाडोवपाक जाय सरकारान आनी खंय ना खंय मिनिस्टरान हे दखल घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आनी एक पॉयंट आसा. स्पीकर सर,
जो गव्हर्मेंट आसा आतां गव्हर्मेंटान एक हे लोन फॅसिलिटी म्हणून फार्मरांक लोन म्हणून एक फॅसिलिटी प्रमोट केल्ली आनी ते लोनाची हितून म्हणजे कृशी कार्ड घेवपाचें आनी कृशी कार्डान तुमी अप टू 5 लाखाचो लोन घेवपाक मेळटा. 5 लाखाचो लोन घेतलो आतां कितलेशे जाणां प्रमोट केले म्हणून सरकार एक ओपन केलें एक कितें तरी स्कीम काडले म्हणून सरकार लोक हॅपिली घेतले लोकांनी हॅपिली घेतले. आतां लोन काडलें वर्स जालें आनी वर्साचे नंतर म्हटल्यार 7% इंट्रस्ट जो आसा तो बँक जनरल सगळं तुम्ही ना डिमांड- जनरल डिमांडाचे उलया न्ही. स्पीकर जर शेतकारांक लागता स्पीकर जर जनरल शेतकार डिमांडाचे उलोवपाक खूब वेळ आसता. ना 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 7% स्पीकर सर इंट्रस्ट लागता हे इंट्रस्ट सरकार भरतलो म्हणून सांगलेलें. आतां कितें जालें लोकांनी 1 लाख घेतलो वर्स जालें म्हणटकूच 7,000 हो इंट्रस्ट जो आसा तो सरकार भरपाई करतलो म्हणून सांगलेलें. अजून पर्यंत स्पीकर सर कोणाचेच जाल्लें ना. लोन बाबडे शेतकारांनी काडली लोन काडून आतां तेंच्यांनी भरलें पण आतां तांकां इंट्रस्टूय भरचो पडलो. म्हळ्यार सरकार जेन्ना स्कीम काडटा ती इम्प्लिमेंटेशन सारकी जावपाक जाय आनी तांकां दिवपाक जाय. हांव सीएमा कडेन मागता की हे जे कोणाची उरलेली आसा तांकां क्लियर करचें बेगांचे मिनिस्टरांनी क्लियर करचें आनी हो कंपन्सेशन स्पीकर सर आसा तो टायमार मिनिस्टरान दिवचो. एक शेतकारांक खूब आनी तुमकां खबर आसा कितली गरज आसा ती परत तुमी सीएमा कडेन मागा फंड मागा आतां मागा. सिल्वा उलयात. कसं वेर्लिंग कॉन्स्टिट्युन्सी फाटली 30 वर्सां शेत रोयना नासलीं ती फाटली 2 वर्सां एटलिस्ट आमी 10 लाख स्क्वेअर मिटर रोयले. जे क्लब हाऊस केला 2-3 क्लब हाऊस केला त्या लोकांनी क्लब करून तेमी एक कल्टिवेशन स्टार्ट केल्लें आहा. सो आनी आतां 10 आहाय ते आमकां 20 करपा जाय. सो तेमकां आतां हे वर्सा पावस पडोन तांकां कितली डॅमेज जाल्ली आहा सो ती डॅमेज तांकां बेगीन दिवची म्हूण हांव मागतां. येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. येस उलयत. स्पीकर सर हे हो जो पावस पडला तो पावस मातसो खूब तेंपान इतलो चड पावस पडिल्लो आहा पूण इतले बेगीन सगळ्यांची शेतां काबार जाल्या. स्पीकर सर तुमचे मतदारसंघात अशे रिपोर्ट आहा पावस पडलो की पैंगिणी गालजीबाग रस्तो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे रिटेनिंग वॉल ब्लॉक जालो आनी सगळ्यांक वयल्यान हें केलें आजूय बुडला. हें मेळटा हांव तुमकां ओगीच तुमच्या हाजेर सांगता कित्याक सगळ्या कडेन हें जाल्लें आहा तुमी कांय हें उलोवंक शकना. स्पीकर सर पूण काणकोणचे तेन्ना फ्लड जाल्ले 2009 ते भशेन परतें एक सिनारियो जाल्ले भशेन दिसता अशें हांवें पेपरार आयिल्लें आहा. सो म्हज्याय मतदारसंघात जाल्यार सगळ्या कडेन जाला. बाब रवी नाईक म्हणटा तो सिनियर मंत्री आनी कूळ कायद्या खातीर कूळ हें टेनन्सी खातीर इतलो झगडुपी. सो तुका खबर आहा कितले गरीब शेतकार आसता आनी तांचें कितें पोजिशन आहा तें. ही तुजी आधार निधी म्हूण आहा पळय ती निधी म्हणटा ती न्हिदोवपाची दिसता. ती सुशेगाद येता न्हिदता ती निधी. 40,000 पर हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेट केले एप्लिकेशन दिलें जाल्यार तुका 40,000 रुपया मेळटा. 40,000 म्हळ्यार व्हडलें कांयच न्ही. स्पीकर सर हांगा खूब आमदार आसात जे म्हजे भशेन एक म्हजे बरोबर चड व्हडलो रेजिनाल्ड जे सगळे आमी शेतकारांक दितात म्हळ्यार एग्रीकल्चर हें सीड फर्टिलायझर हार्वेस्टिंग सगळें आमी करून दिता. पूण इतलें आसून पसून म्हाका दिसता तांचें जें लेबर हें आहा तें पसून 40,000 ते बसना. बट एनीवे ती एक रेट फिक्स जाल्ली आहा. तुजे कडेन नवो डायरेक्टर आहा डायरेक्टर एफिशियंट आंगान आहा फोर्स आनी काम करतलो. हांव परतें सांगता तुमकां तुमी म्हणल्यार की एप्लिकेशन करचें म्हणून एप्लिकेशन करचें परत तुगेलो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा तांचे अंडर आनी ऑफिसर आहा तांकां सांग मातशें भोंवा म्हणून. स्पीकर सर आमच्या गांवांनी कितें जालां की कृशी कार्ड सगळ्या कडेन ना. शेत हांव रोयतां पूण शेत आसा ताजे नांवार कोमुंदातीचें शेत तो टेनंट ना. स्पीकर सर कितें जाता असल्या लोकांक कांय निधीच घेवपाक मेळना म्हणटा आमी कितें करतात तांकां डायरेक्ट आमी सपोर्ट करतात. नाजाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आहा तांकां सगळें मेळूंक शकता. आमदारांक कित्याक दिवंक जाय त्यो दिवच्यो कित्याक पडटा कित्याक दे डोंट क्वॉलिफाय फॉर द कृशी कार्ड. म्हणून हांव मंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट करतां की हें जे फ्लडा खातीर डॅमेज जाल्या तुमी तुमच्या ऑफिसरांक ऑन द स्पॉट धाडात तांकां रिपोर्ट घेवपा जायात आनी थंय फार्मर क्लब्स आहा. आतां बाब क्रूज सिल्वान सांगला ते भशेन तांचे फार्मर क्लब आहात तशें आमचे थंय बी फार्मर लिडर आहात. हो जाणा की हे सगळे वाठारांत कोण रोयता कोणाचें तें कोणाच्या आज्याच्या नांवार आशिल्लें ताच्या बापायच्या नांवार पडलें आनी जो भुरगो रोयता सो ताका वचपाक जाय तें सगळें खबर आसता तांकां. पूण रिकॉर्ड्स डोंट इंडिकेट एवरीथींग स्पीकर सर. सो ताजे खातीर तुजो डायरेक्टर बरो आहा तूं ताका कामाक लाय तो काम करपी तो काम चोर न्ही तो.
सो ताका लाय आनी ताका सांग थंय वच आनी बाबा तुज्या ऑफिसरांक धाड डॅमेज एसेस कर आनी हे असेंब्ली सेशन सोंपचे पयलीं तांकां पयशे दिया. स्पीकर सर हे सरप्लस बजेट मुखेलमंत्री सकयल पळयता सरप्लस बजेट शेतकारांक पयलीं पावा. जय जवान जय किसान हे स्लोगन पयलींचो. सो तुमी पयलीं शेतकारांक पावा. चंद्रकांत शेट्टी. असेंब्ली सेशन जावचे पयलीं पयशे पावूंक डॉक्टर जाय. चंद्रकांत शेट्टी स्पेसिफीक आहा खूब जावन उलोवपाचें आसा तुमी इल्ले थोड्यांचें तुमी ऍड करात तुमी कितें सांगपाक तें. मेले विजयान सांगलें तशें एग्री करता. सर खरें सांगता ते शेतकऱ्यां कडेन गेले न्ही आमी हांगा उलयता कागदारूय आसा जेन्युनली तांकां काय मेळना. तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो कृशी कार्ड ना ते कृशी कार्ड कोणाक मेळोंक शकना. आमी 6 जाण आसा बापायच्या नांवार प्रॉपर्टी आसा म्हाज्या कडेन आज कृशी कार्ड ना तो म्हणटा म्हाका काय ना म्हजें शेत गेलें बुडावन. फायदो कितें पावसाचे सर उलयता शेत बुडोवन गेलें ना पूण सर हाचेर तुमी सिरियसली पळयात सर कळ्ळें न्ही. तुमी कितें तरी अल्टरनेटीव तुमच्या ऑफिसरांक सांगात सिरियसली हेचेर करात. लोकांक मेळो न्ही पयशे ग्रावंड हेचे रिजल्ट दिसो न्ही आनी कांयच नाका. येस श्री प्रवीण शेठ. सर हांवें एक क्वेश्चन घातलेलो ह्यात शेतकरी आधार निधीच्या संदर्भात आनी बिचोले तालुक्यांसून फक्त 56 केसीस सँक्शन जाल्ल्यो अशें म्हाका आन्सर दिल्लें आहा आनी 96 केसीस पेंडींग आहा. तर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक एक सांगपाक सोदतां ह्यो पेंडींग लिस्ट जे चड उरता ते बेगींतल्या बेगीन जशें आमच्या बाकीचे कलिग्सांनी सांगलें एका बजट वाडोवन निधी वाडोवपाक जाय हे मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी ऑनरेबल सीएमान हेजेर लक्ष घालचें. थँक्यू स्पीकर सर. श्री अलेक्स लॉरेन्स. स्पीकर सर हे पावटी पावस भरपूर पडला सो इनफ ऑफ मनी तुगे बजेट आहल्या पासून पावपाना तुका. जे दिसान आज फाल्यां जर तर पास बंद जायना जाल्यार म्हाका सुद्दां 70% शेत वयतली बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिल्ड्स आर लो लायन. जी वयर आहाय ती उतली बट सकयल आहाय ती 70% वयतली. आनी एक 2 दीस पास पड जाले मॅक्झिमम आज देवाका मागोता की आज आनी पास पडना जाल्यार पुरो म्हण. दीस इज द सिट्युएशन एज ऑन टुडे. रेड अलर्ट न्ही आनी बाब विजय म्हणटा एग्रीकल्चर डायरेक्टर यंग आहा म्हण. आय वॉन्ट टू आस्क हिम I want to ask Bab Vijay Sardesai what stops him from going and getting it done. He is the director. Here स्पीकर सर आन्सर कितें आहा की तुवें एप्लाय करपा जाय. दर चीफ मिनिस्टर ताका डायरेक्शन दिता तूं वचून हें कर सर्वे कर आनी डॅमेज आपल्याक रिपोर्ट दी म्हूण तो करतलो. तुवें ताका सांगूंकूच ना जाल्यार कशें करतलो तो. सर हांवें कित्याक म्हणलें तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टरागली मिनिस्टरान सांगू सांगनाका. ना रे एक मिनिट राव मरे म्हाका उलय न्ही मरे. प्रोसिजर it is he is सारकें तेगे inborn as a director तेगेली duty that cannot be absolved. He has to give a report to the minister aware करपा जाय fund आनी हाडपाक. So it goes the other way, not this way, because he is the agriculture, that is his job. Now what is important is irrespective, I am not here to castigate, but 10 म्हणून सांगता. Second thing हें पडे आहा हे पावटी जालें नेक्स्ट टायम गोड पोत्तून जावपाक शकता. सो कितें स्टेप्स घेवपाचे ते आयडेंटिफाय कर सेंड इट टू WRD टू गेट इट डन. आनी जे कोण शेत बांद सारकें नाय आनी कितें नाय ते आयडेंटिफाय करून लाय आतांच सो दॅट नेक्स्ट इयर इट कॅन बी डन एंड इट कॅन बी कॉम्पन्सेटेड. आनी आतां कृषी कार्ड बी म्हणटा तेजेर आय जस्ट वॉन्ट टू एनलायटन द हावस ऑल्सो की कृषी कार्ड सगळ्यांक दिवपाक लागले. आमगे कृषी कार्ड ऑलमोस्ट 80% कृषी कार्ड काबार जालें. इवन दुसरो रोयल जाल्या पासून कृषी कार्ड दिता. समज तुगे शेत आहा आनी हांव रोयता म्हाका कृषी कार्ड मेळटा एज पर द न्यू तेंगेलें न्यू स्पेसिफिकेशन्स ऑफ हें कृषी कार्ड. सो कृषी कार्ड म्हणटा कोण स्टॉप करना. कृषी कार्ड डजंट बिकम ओनरशीप. आमी ते इतली केलां इतली उलयलां आमी की डिपार्टमेंटान ओवर द इयर्स वी हॅव स्पोकन वी हॅव गॉट इट डन की कृषी कार्ड इज नॉट श्री मायकल लोबो आतां नेक्स्ट. स्पीकर सर हांव रिपीट करूंक सोदिना जे दुसऱ्यांनी केलें तें. म्हाका स्पेसिफीक आन्सर जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो इज अ मिनिस्टर फॉर फायनान्स की आतां जी शेतां बुडल्या तितूनसून मोर दॅन 60% लोकां कडेन डॉक्युमेंट ना. म्हणजे तेंची जे आज्याची आहली कोणा कडेन कृषी कार्ड आहले ना. कोण रोयल्या शेतां
कोण रोयल्या व्हेरी स्पेसिफीक दीस इज कोणे शेतां रोयल्या ताका पयशे मेळपाक जाय. आतां हे तालाटी आयडेंटिफाय करतलो हू विल हेल्प द झोनल ऑफिसर एग्रीकल्चराचो, मागीर तितून आमचे पंचायत मेंबर आहा, सरपंच आहा, सेक्रेटरी आहा, सगळ्या फार्मर्स क्लब आहा, सगळ्या. पूण जे लोकांनी शेतां रोयल्या आनी तेंची शेतां बुडल्या कुसल्या पळय ती तितल्यांकूय कंपेन्सेशन मेळपाक जाय. आनी शेतकार रावल्या म्हणजे आमच्या घरा लागीं आतां कितकेशेच शेतकार येयले आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे येता एवरी डे इन द मॉर्निंग सर शेत बुडलें 8 दीस जाले पोनाक आहा तेजे वयर उदक आहा 100% ते कुसले. सो आमकां परत लावचें पडटलें. आतां पावस थांबलो उपरांत परत लावपाक जाय. सो आमकां सांगलां तेणी म्हणजे थोडें आमकां हें लेट हाडचें पडटलें म्हणजे हार्वेस्टिंग मशीन. म्हाका स्पेसिफीक आन्सर चीफ मिनिस्टरान दिवनी की आपूण सगल्यांक कंपेन्सेशन दितलो म्हणजे कोणा कडेन कृषी कार्ड ना, कोणाचे फॉर्म 14 नांव ना, तांकां बसून दितलो जे कोणें लायला पळय ते. थँक्यू स्पीकर सर. निलेश काब्राल. आयचे जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला तेजे उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर. स्पीकर सर सगळ्यांनी आपणाची भावना एक मिनट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटांनी उडयता. सगळ्यांनी आपणाची भावना प्रकट केल्या. भावने भितर आमी सगळे भावने भितर वयता स्पीकर सर. स्पीकर सर एक हांव म्हज्या कलीग डॉक्टर चंद्रकांत शेके उलयतालो. स्पीकर सर कोणे हाडयला सर म्हाजे बापायचो जागो आज्याचो जागो म्हाज्या नांवार आमच्या पुतवांनी करपाक कितले वर्सां रावतले सर स्पीकर सर आनी कितली वर्सां रावतले आनी मागीर टॅक्स पेयर मनी आमी म्हणटा स्पीकर सर सगळ्याचे लोकांचे पयशे ते तांकां दिवपाक कांय अर्थच ना. पूण सारकें करपाचें स्पीकर सर तेंचे भितर झगडी चालू आसा तितू भितर कोणाक दिवपाचें स्पीकर सर. स्पीकर सर हे सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो सभागृहाक उलोवपाक प्रेसाक उलोवपाक एका उलोवपाक पूण खंय तरी जे जे आमदार आसा जेंकां दिसता न्ही तेंच्या नांवार करून घेवपाचो तांकां पयलीं हेल्प करचो स्पीकर सर. तुमकांय खबर आहा हांव कितें म्हणटा तें. दुसरी गोश्ट स्पीकर सर आज जी शेतां बुडल्या ताका वेगळे वेगळे कारणां आसा स्पीकर सर. एक कारण की फिलिंग करता नाकाल्या जाग्यार कन्वर्जन करता खंयच्या जाग्यार. आज कलांगूट बंगालोर तो म्हणटा बुडल्या म्हणटा पळय थंय शेतां पुरयल्लें आसा स्पीकर सर. हेजेरूय सीएमान आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर लक्ष घालपाक जाय. तलाटीन रिपोर्ट करपाक जाय स्पीकर सर. तलाटी कांयच रिपोर्ट करना स्पीकर सर. खंयच्या खंय पुरोवन वयता स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर की म्हाका दिसता तुमी शेतकार तुमी तुमच्या वाठारांत खुबशीं शेतां अशीं जाल्लीं आसा. सो हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर कडेन मागता की हे जे तोडगो दिता टॅक्स पेयराचो मनी सारको दिया आनी लोकांक जेंकां आपणाच्या नांवार करपाचें ना आमी कितें करूं शकता दोतोर. सो मातशें दिसता ते करून घेवपाक जाय स्पीकर. थँक्यू. येस श्री रुद्र फर्नांडीस. स्पीकर सर हाच्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलोवपाच्या पयले सुवातेर मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बरेंतले बरें काम करता. केन्नाय कितें सांगल्यार रोखडी टिमीक धाडटा डायरेक्टराक धाडटा ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा ताका. तशेंच ही पाट भरपूर पावस पडलेलो आहा गोंयान आनी आख्ख्या गोंयान अशीं शेतां बुडलेलीं आहा. तशेंच एक पाट वॉटरवे आहा जे स्मूथ फ्लो जाताले ते एक पाट एक कडेन चोक जाल्लेल्या कारणाक लागून लोकांचे खूब त्रास आनी हे जाल्ले प्रॉब्लम जाल्ले लोकांक. ताका लागून कॉम्पेन्सेशन तांकां हे पाट मेळोंक जाय कित्याक फरीत तेंची शेतां बुडलेलीं आहा. कित्याक पर्सनली हांवें वचोन पळयलेलीं आहा. आनी जाता कितें कॉम्पेन्सेशन घेतलो जाल्यार तेंचे 1 in 14 तेंचे एक पाट पायचे नार आसता लेट ग्रँडफादराचे नार आसता आनी तांकां त्रास जाता ते कॉम्पेन्सेशन घेवपाक. ते मातशें वेरीफाय करून तांकां कोणें पळय रोयला तांकां ते कॉम्पेन्सेशन मेळता तशें करचें. आनीक थोडे कोणें मॅनग्रोव्जान ते व्हावूय चॉकअप जाल्यार तेय मातशें बेगीन करचें. आनीक 1 in 14 नार हाडपाक कोणाच्या भुरग्यांच्या ते फॉर्मेटी बेगीन करचें. थँक्यू. येस श्री अटॉर्नी कोस्टा. स्पीकर सर जे कॉलिंग अटेन्शन हाडा रिगार्डींग फ्लडींग आनी जे आमगेले पॅडी फिल्ड्स जे डॅमेज जाले हांव स्पेसिफीक आमच्या केपेंच्या मतदारांक सांगूंक सोदतां. आनी कित्याक आमगे विजय बाबान सांगलां डायरेक्टर बरो हुशार आनी यंग आहा म्हण आनी म्हाका चड होका कित्याक आमगे मतदारसंघात तो आमगे शेजारी. सो हिंग पारोडा आंबावली बारशें म्हाका विडियोज येयले आनी आमगेले बारशें बीन त्या वाठारांत दिस कृशी कार्डाचो इशू आहा बिकॉज तेंगेले तें फॉर्म 3 ताका लागून 1 in 14 फॉर्म ना. सो तांकां बिफोर द एंड ऑफ दीस सेशन हे सेशन काबाज आसूं पयलें सगल्यांनी डिमांड आहा ते भाशेन सगळ्यांक बिफोर एंड ऑफ द सेशन तेंगेलें कंपेन्सेशन दिचें नाल्यार 1 वर्सान 2 वर्स जावचें न्हू. दीस इज माय स्पेसिफीक पॉयंट. श्री केदार नाईक. स्पीकर सर जेन्ना आमी शेतकार भावांचे उलयता आनी ज्या तरेन ह्या दिसांनी पावस पडला आनी थोडे शेतकार जे आसा आमच्या सालिगांव बार्देजान सगळ्याकून चड शेतकारी शेत प्रोड्यूस करता आनी ह्या दिसांनी ज्या तरेन पावस पडला
म्हाका दिसता सगळीं शेतां बुडल्या आनी आमच्या वाठारांत थोडे शेतकार अशे आसा जे ट्रेडिशन फक्त वाचोवपाक लागून म्हणजे तांकां फायदो कांय ना पूण आपल्या जाणट्यांनी दिल्लें ट्रेडिशन वाचोवपाक लागून शेत लायता आनी ते कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन येतूय आसा आनी ज्या तरेन शेतां म्हाका दिसता बुडल्या गरज आसा की आमी तांकां बरे कंपेन्सेट करपाचें कित्याक जेन्ना आमी फार्मींग प्रमोट करूंक जाय गोंयान म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण जावंक जाय म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता गरजूय आसा की आमी जेन्ना तेंच्या वायट टायम जेन्ना आसा फार्मरांचो त्या टायमार आमकां जाता तितलें सरकारा कडेन जे जाता तितलें तांकां कंपेन्सेट करचें हो रिक्वेस्ट आहा थँक्यू. Because I rise to support the calling attention moved by my colleague Dr. Carlos Alvarez and others. Sogle Uluile, I will not take long, but I think farmers are our background, agriculture and industry, which Speaker Barikshe, this is the only sector where there is no business convention of crop insurance, and basically the farmers are everything. आज जेन्ना मुखेलमंत्री आपल्या बजेटान praises the kisan and everything, I think since this looks like, as per the Chief Minister, it is a man-made disaster with the way it is flooded. There are a lot of questions on the carrying capacity of Goa. But शेतकारांक म्हाका दिसता हुंय ना हुंय अन्याय जावपा शिरीपणा. So that compensation has to be uniformly distributed, not only in one sector, but across. We need to, as a special case, let us all move forward and support ki sogle akkya bagani, all over Goa, the compensation has to be given at a very fast pace. Yes. Minister, Mantri. स्पीकर सर, जे गोंयांक ज्या पावस येवन सगळें बुडलां, सगळें शेतां बुडल्यांक ती म्हाकाय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा आनी ताका लागून आमी थारायलां की ज्या बेगीचे बेगीन आमी काल वचून डिस्कशन केलां की बेगीचे बेगीन वचून ते आमी सगळे एसेसमेंट करचो तेजो आनी तांकां कंपन्सेशन मेळपाक बेगीच्या बेगीन आमी प्रयत्न करतले, रोखडे दितले आनी हे आमी कित्याक आमकां जाय. आमी शेतकरी जे आसा आमची शेती ज्यो आसा गोंयच्यो सगळ्यो जे रोयल्ले जाय आमकां, ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक सगळे शेतां रोवपाक लागल्यात. कारण आयज शेतां पासून आमी जे आसा नाल्यार आमी ते शेतां रोयना, शेतां विकली आमी परकी जातले. ताका लागून आयज तेंची भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला, तेंची भुरगे आयज सगळे ते रोयतात, इंट्रस्ट आहा म्हण तांकां लागून भुरग्यांकूय एनकरेज करपाक लागून गोवोरमेंट तांकां जाय तितली मदत जी करपाक जाय. ताका लागून आमी डायरेक्टर आग्रचार सांगलां की वचून सगळ्या 12 तालुक्यांनी एसेसमेंट करात आनी तेजें कितें लुकसाण जालां तें बेगीच्यान बेगीन आमकां सबमीट करा. स्पीकर सर, फक्त एकूच ॲड करता, तुजो विशय ॲड करता. हांवें एलिक्यू घातलेली 12C स्टार एलिक्यू 12C, तितून म्हाका रिप्लाय येयला आनी तितून खुबशे सँक्शन्स जाल्ले आसा. आतां तितून 2000 पासून मेवला सँक्शन अमावंट. 2000 स्पीकर सर आयज चिंतूंक शकता तांकां 4 फावटी थंय वयचें पडटा ऑफिसान, येवपाक वयचें पडटा, थंय एप्लिकेशन दिवचें पडटा. सो हें जावन पासून 2000 कोणाक कंपन्सेशन मेळटा. आयज खरेंच परिस्थिती इतली विकट आसा आनी 2000 घालून कितें फायदो स्पीकर सर? खंय ना खंय ते वाडोवपाक जाय. दुसरें म्हणजे हांगा रिप्लायान आनीक दिलां की एलोकेशन फंड्स for the scheme component for the year 2023-24 was fully utilized. These are the additional cases received during the end of financial year. So speaker sir, जो केसीस आसा एडिशनल म्हणटा पळय त्याच वर्सा भितर ती क्लियर जावपाक जाय. शेतकारांक तरी त्रास करून दिवपाक जायना आनी आमकां एश्युरन्स जाय की बेगांचे बेगीन क्लियर जावचें. स्पीकर सर, आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे हितूर निलेशान सारको म्हणजे आमी एकदां भावनीक जावन उत्तर दिता, बट टेक्निकली जे प्रॉब्लेम आसा ते आमच्या लक्षात घेवपाक जाय. बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांचे डॉक्युमेंटेशन हो विशय आहा, बट तो कन्सिडर करून सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक वचून सर्वे करपाक लायता. फक्त तांच्यांनी जेणी कोणी लायला ते एक एफिडेविट तरी मिनिमम दिवचें पडटा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज. तो रिकॉर्ड पर्पज आमी घेता आनी तांकां परत कोणाकूच ऑफिसान फावट मारपाक लायना, तांच्या कडल्यान बरोवन घेता आनी पयशे तेंच्या एकावंटाचेर घालता. सेशन सोंपा पर्यंत तें जावचें ना, म्हाकाय खबर आहा, कारण सर्वे करपाकूच उदक पयलीं सकयल देंवचें पडटा. टेक्निकली इतके दीस लागता, बट विदीन द 2 months 2 म्हयने लागतले. हांवें डायरेक्टराकूय विचारलां,
2 म्हयन्याच्या भितर जितके एग्रीकल्चरिस्टांचे जितक्यांचे भात शेती आसत किंवा दुसरे कुळागर आसत वेगळे कितें आसत जी डॅमेज पावसा खातीर जाल्या पावसाच्या उदका खातीर जाला ताका जें कॉम्पेन्सेशन एज पर द लॉ म्हणजे आमच्या कायद्यांत वाडोवचें पडटलें तें मागीर आमी आत्तां काय वाडोवंक शकचे ना तें मागीर वाडयता. फाटल्यो केसीस कितें उरल्या मॅक्झिमम जें कितें कॉम्पेन्सेशन आमच्या स्किमींत आसा पळय न्ही तें मॅक्झिमम तितक्या जाणांक दिवपाक लायता. हाज्याय पयलीं आमच्या सरकारान फाटले फावटी हांव परत सांगता म्हणजे 2 वर्सां पयलीं आमी CM रिलीफाचे एडिशनल चॅक दिल्ले तांकां एडिशनली प्रत्येकाक फाटले फावटी एकदां दिल्ले तशेंच ओके ते म्हणजे 2 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांचे फाटल्यो केसीस आसा पळय न्ही त्योय बी हे फावटीच क्लियर करपाक लायता आनी त्यो सगळ्यो विदीन 2 मंथ्स म्हणजे आमी जुलय म्हयन्यान आसा ऑगस्ट सप्टेंबर चडांत चड 7 सप्टेंबराच्या पयलीं चवथीच्या पयलीं सुद्दां सगळ्यांच्या अकावंटाचेर पयशे जे आहा पळय न्ही ते घालपाक लायता आनी वॉट एवर सपोर्ट जाय पळय न्ही तो पूर्ण सपोर्ट दिवपाक लायता सगळ्यांक. त्या ती सर्वे आमचे सगळे ZDOs आपल्या स्टाफाक घेवन सर्वे करून वचून त्यांचो फॉर्म भरून घेतले त्यांचो अकावंट नंबर भरून घेतले तांकां कोणाकूच आमच्या ऑफिसांनी येवपाची गरज ना आनी तांच्या अकावंटाचेर पयशे जे आहा पळय ते डायरेक्टली आमी ट्रान्सफर करता. केसीस कितें पेंडींग आसा ती जर तांकां ते पयशे दिवपाक जाय आसत जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान हांव पयशे दिवपाक लायता. उरता उरलो विशय एकूच तुवें इंट्रस्ट सबसिडी बी सांगली पळय न्ही इंट्रस्ट सबसिडी आमी 4% म्हटलें 4% म्हणजे 7तले 4% जे आसा पळय न्ही ते आमी दिता 3% तेंच्यांनी एक मिनिट सभागृहाची कामकाज 5 मिनिट वाडयता. 5 मिनटां ओके ते आमच्या कडेन आयच्या डेटीक एप्लिकेशन पेंडींग ना तेंच्यांनी लोन घेतलें काय ना एक एप्लिकेशन ZDOक दिवचें पडटा. आयच्या डेटीक तरी एकूय एप्लिकेशन पेंडींग ना सबसिडीचें जर तेंच्यांनी डायरेक्टली ऑनलायन बँके कडल्यानूय जाय जाल्यार हांव घेवपाक लायता तूंय दिल्यार जाता डायरेक्ट एग्रीकल्चराक डायरेक्टराक दी डायरेक्टराक तेंच्यांनी भरल्या ती सगळ्यांची इंट्रस्ट सबसिडी जी आहा पळय न्हू ती 100% इंट्रस्ट सबसिडी तेंच्या बँकेक आमी डायरेक्ट धाडटा. एक्चुली ह्यान फुडें हांवें ताका सांगलां की ऑल बँक्स म्हणजे जे एग्रीकल्चर लोन म्हळ्यार जाला कितें थोडे जाण जे आहा पळय न्ही एक्चुली एग्रीकल्चर लायत ना कृशी कार्ड आहा तेजेरूच लोन घेतात खरो एग्रीकल्चरीस्ट थंय उरलो मागीर ते फक्त ते एवरी इयर रिन्यू करपाक जाय म्हणूनच घेतात थोडे जाण. त्या खातीर आमकां ते एक फॉर्म भरपाची सिस्टम दवरले आमी ती भरपाची दवरल्या म्हणजे जेणे करून ते आमी बँकेक डायरेक्टली आनी तेजे वर्सभराचे लोन ते तो पे करच्या पयलीं आमी इंट्रस्ट सबसिडी दिता ताका जेणे करून तेणी लोन भरचें आनी फुडल्या वर्सा रिवायज करचें. 1 लाख रुपया जर घेतलो तेणी तूं म्हणटा तशें 7,000 आमी 4,000 रुपया आमी भरता 3,000 रुपया ताका भरचे पडटा आनी ते दिल्या उपरांत ताका डायरेक्टली लोन मेळटा. ताका वयल्यान शुअरिटी रावचो पडना आपली जमीन घाण दवरची पडना. आतां डायरेक्टली कृशी कार्ड दिवपाचें 1 लाख रुपया घेवपाचो वर्साक 7,000 रुपया फक्त इंट्रस्ट भितरले 4,000 रुपया सरकार भरता 3,000 रुपया तेणी भरपाचे. एकदांच 1 लाख रुपया भरलो काय परत 1 लाख रुपया घेतलो ताका बँकूय कांय तितरूंक वचना रेगुलरली भरले जाल्यार ते करता. आनी अकॉर्डिंग टू आमकां सगळ्या आमचे जे शेतकरी आहा पळय न्ही ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक मदत करपा खातीर ज्यो ज्यो गजाली आमचो डायरेक्टर नवीन डायरेक्टर आसा सगळ्या ZDO ऑफिसांक तो इन्स्ट्रक्शन दितलो सगळे सर्वे करतले सर्वे करूंकूय थोडो टायम लागतलो बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय ते पयशे सगळे तांच्या अकावंटाचेर घालता. तुम्ही पळयतात GNH.